नमस्कार. आज आम्ही ह्या व्हिडिओत भरील फुग्या मिरसांग करचे पळोवया. हे करच्याक आमकां जाय अर्ध किलो फुग्या मिरसांग, 1 वाटी सोय, 1 चमचो गोड, 1 होड चमचो तेल, 1 चमचो तांबडी मिरसांग, पाव चमचो हळदी पिठो, अर्ध चमचो गरम मसाला पिठो, अर्ध चमचो आमचूर पावडर आणि रुचीक मीठ. फुग्या मिरसांगेचे जात तितले तट्ट काढण्याशी भितल बी काढचे ट्राय करका. फुग्या मिरसांगे तट्टी तशी दवन भितरली बी पुराय खाली करका. मिरसांगे भितर भरच्या पूर्ण तयार करया. ताच खातीर एक व्हड आयदनात सोय काण घेवका. तातू भितर मिरसांगे पिठो, हळदी पिठो, गरम मसाला पिठो, मीठ आणि गोड घान घेवका. सगळे बरेकान हातान मिक्स करून घेवका. वयल्यान अर्ध चमचो आमचूर पावडर घालका. ताज नंतर हो हूर्ण एक एक कन मिरसांगे भितर भन घेवका. मिरसांगे भितर भन हूर्ण जास्त उरल्यार शिजयतना तो मिरसांगे वयर घालका. सगळी मिरसांगेत हूर्ण भन जाल की ती शिजोवन घेवका. कायली तेल हुनकन घेवका. तेल हुन जाल की एक एक मिरसांग तेला भितर दवरते रचका. आम्ही हुर्णाक मीठ घाल्ली उरता. फुग्या मिरसांगेक मीठ घाल्ली उरना. तश म्हण शिजोवचे घालकी वयल्यान थोडेशी मीठ फापुडका. गॅसा फ्लेम ल्हान दवन धाकणी धापून 5 मिनिट पर्यंत शिजोवका. 5 मिनिटानंतर सगळी मिरसांग एक पटीत परतून घेवका. परत धाकणी धापून 2-3 मिनिट शिजवून घेवका आणि त्यानंतर परत ते आणि दुसरे वाटेन परतुका. ते चमाकन चारी वाटेन परतून घेवका. फुग्या मिरसांग समाकन चारी वाटेन परतून शिजोवच्याक 15 मिनिट लागता. भरील फुग्या मिरसांग रेडी असत. तुम्ही बी हे घरात ट्राय करा. कशी लागल म्हणून कमेंट कन कळया. आमगेल व्हिडिओ आवडल्यार लाईक शेअर करा आणि आमगेल चॅनल सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.